आयज तुम्ही काँग्रेसीचो जो कोर्तालीम कॉन्स्टिट्युन्सीचो एक्स कॅन्डिडेट ऑलान्सियो सिमॉयस हेचो तुम्ही आयज एक स्टेटमेंट आयकला आसतलो. जेन्ना तो आपल्या झेडपी कॅन्डिडेटाचे नॉमिनेशन भरून जेन्ना भायर येयलो तेन्ना मिडियान ताका क्वेश्चन केलो तेन्ना तो सांगता रेव्होल्युशनरी गोवन्स म्हणटा बीजेपीची एक बी टीम, मनोज परब म्हणटा सतीश धोंड आणि बीजेपीचो दलाल म्हणटा. तसोच तो म्हणटा की आम्ही ह्या फावटी जिल्हा परिषद इलेक्शनाक इंटेन्शनली वीक कॅन्डिडेट घातला म्हणटा तो बीजेपी खंय ना खंय हेल्प जावपाक जाय आणि वोट स्प्लीट जावपाक जाय म्हणून. तशेंच तो म्हणटा की जे लास्ट असेंब्ली जाली तेतून जेन्ना ते डेप्युटी स्पीकराचे वोटिंग जाले भितर म्हणटा तो आम्ही म्हणटा बीजेपीच्या कॅन्डिडेटाक वोट केले म्हणटा आणि करूंक ना जाल्यार म्हणटा तो आम्ही शपथ घेवपाची खुर्सा फुड्यान येवन. ह्या ऑलान्सियोक हांव विचारपाक सोदता तूं जो आयज आरजीक जे टार्गेट करता आणि म्हणटा आम्ही बीजेपीची बी टीम, तुझे काँग्रेसीचे जे आयज 11 कॅन्डिडेट लोकांनी आयज विश्वास धरून जे इलेक्ट करून दिल्ले भितरले तुझे कॅन्डिडेट ते आसात खंय, 11 जाण आसात खंय, जाल्यार 8 जाण खंय गेले आयज. तुझे आरजीक जे म्हणटा बीजेपीची तुझे 8 जाण खंय आसा ते तुवें पयलीं पळोवपाक जाय, मागीर तुवें लोकांच्या पार्टीचेर उलोवपाक जाय. तुम्ही आयज लोकांक फटयल्ले आसात, ह्या काँग्रेसीन लोकांक फटयल्ले आसा आणि तूं एक कॅन्डिडेट आसलो. तुम्ही आयज देवळान गेले, महालक्ष्मीच्या देवळान गेले, खुर्सा कडेन गेले, मशिदेन गेले, सगळ्याक वचून तुम्ही शपथी घेतल्यो आम्ही आमचे कॅन्डिडेट जर इलेक्ट जाल्यार डिफेक्ट जावचे ना म्हणून. आणि तूंय आसलो त्याच्या वांगडा, त्या शपथ घेताना तूंय आसलो प्रेझेंट थंय. तुम्ही फेक एफिडेविट सायन करून घेतली त्यांच्या कडल्यान डिफेक्ट जावचे ना, फक्त लोकांक फटयले तुम्ही आयज. आयज तुमच्या कडल्यान स्टेटमेंट येता की ना ते एफिडेविटाक काय व्हॅल्यू ना. तुमचे आयज लिडर्स क्वेश्चन हे करता, स्टेटमेंट करता की त्या एफिडेविटाक आयज काय व्हॅल्यू ना म्हणून. जर एफिडेविटाक काय जर व्हॅल्यू ना जाल्यार त्या टायमार तुम्ही ओगी कित्याक रावले, त्या टायमार तुम्ही ऑब्जेक्शन कित्याक हाडूंक ना, त्या टायमार तुम्ही प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन लोकांक कित्याक सांगूंक ना की एफिडेविट जे आयज काँग्रेसीन सायन केला हो फक्त एक स्टंट म्हणून, हेका व्हॅल्यू काय ना म्हणून. आयज ते 8 जाण जितके रिस्पॉन्सिबल आसा लोकांक गोंयकारांक फटोवपाक आणि आमच्या गोंयांक फटोवपाक तितके रिस्पॉन्सिबल तुम्ही आसात कित्याक तुम्ही त्या टायमार प्रेझेंट आसलेले थंय. आणि तुमचो तो कॅप्टन जो आसा तो दाबोळेचो कॅन्डिडेट तो सांगता जेन्ना ते शपथीचे तो सगळो तेन्ना तुमचो शो जालो पळय सगळो तो शपथ घेवपाची बीन वचून चर्चीन देवळांनी वचून तेन्ना खंय आपूण पयलींच खंय फाटीं रावलो खंय कित्याक आपणाक खबर आहा खंय हे सारकें न्हू म्हणून. शपथ घेताले आमची इंडियन कॉन्स्टिट्युशन आहा तेची शपथ घेवपाची खंय, एटलीस्ट खंय तेची शपथ मोडला म्हणून तांकां खंय जेल जावपाची खंय. हे आतां कसली तेची नॉलेज तो स्वताक आपल्या व्हडलो इंटलेक्च्युअल समजता, ही कसली तेची नॉलेज कितें तें म्हाका कळना. कॉन्स्टिट्युशन शपथ घेऊन जर फेक घेतल्यार ताका जेल जावपाची. हे खंयचे कॉन्स्टिट्युशन बरयला काय तेणी आपले ओन कॉन्स्टिट्युशन बरयला ते तेणी सांगचे की आमी काय केन्ना अशें काय आयकूंक ना, तो कितें उलयता ते तेचे ताकाच खबर. आणि सेकंड जाता आनी ऑलेन्सियो जो स्टेटमेंट करता पळय आमी जिल्हा परिषद इलेक्शनाक आयज वीक कॅन्डिडेट घातला म्हणून. तुमचो जो कॅन्डिडेट तुम्ही घातला तो कितको स्ट्रॉंग आहा ते तुम्ही आमचो त्याचो रिपोर्ट कार्ड गोंयकारांच्या फुड्यान आनी कुट्टाळेकारांच्या फुड्यान दवरपाचो. तेणी कितें केला तो खंयच्या रितीन स्ट्रॉंग आहा तो. आणि तुम्ही जे वीक कॅन्डिडेटाचे उलयतात पळय आम्ही वीक कॅन्डिडेट घातला जावं आम्ही वोट स्प्लीट करता म्हणून, तुम्ही जे जाग्यार स्ट्रॉंग कॅन्डिडेट असेंब्ली इलेक्शनाक घातलेले ते आयज खंय आसा. तुमचो मायकल लोबो खंय आसा आयज, मायकलाची बायल खंय आसा, रुदाल्फ खंय आसा. तुम्ही स्ट्रॉंग सो कॉल्ड स्ट्रॉंग कॅन्डिडेट ते खंय आसात आयज, ते आसा तुमच्या वांगडा आयज गेले मरे सोडून तुमकां फटयले मरे तुम्ही लोकांक आयज. तू वीक कॅन्डिडेटाचे गजाली आमकां सांग नाका. तुम्ही आयज लोकांचो विश्वासघात केल्लो आसा, प्रत्येक गोंयकाराचो विश्वासघात केल्लो आसा तुम्ही आयज. आणि आता एव्हरी टाइम जेन्ना ते लोक तुमचे गेल्या फावटी 10 जाण डिफेक्ट जाल्ले ह्या फावटी 8 जाण जाले. आणि जेन्ना डिफेक्ट जाता तेन्ना तुमच्याकडे एक कॉमन डायलॉग असता की गार्बेज सगळी भायर गेली म्हणून. गार्बेज भायर गेली, गार्बेज गेली. कितके फावटी उडयतले रे गार्बेज भायर. तिकीट तांकां तुम्ही दिली, कॅम्पेन तेंची काँग्रेसीन केली, पैसे तांकां काँग्रेसीन दिले, सगळे तुम्ही काँग्रेसीन करता तांकां, सगळे तेंचे फुल त्यांची कॅम्पेन डिझाईन तुम्ही करता, भोवतात तुम्ही, तिकीट तुम्ही दिता आणि आज तुम्ही म्हणता गार्बेज भायर गेली. म्हणजे जेन्ना रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाचो टायम येता तेन्ना तुम्ही हात वयर काडटात. आज तुमची इतली थर्ड क्लास पॉलिटिक्स जाल्ली आसा. म्हणजे जेन्ना तुमचेर जेन्ना ब्लेम येता तेन्ना तुम्ही तेंचेर घालता उखलून. आणि आमचो काम आणि गार्बेज भायर गेली म्हणटा. गार्बेज जर भायर गेली जाल्यार ह्या गार्बेजीक घेवन तुम्ही देवळान चर्चीन कशे गेले, हे गार्बेज घेवन तुम्ही चर्चीन कित्याक गेले, देवळांनी कित्याक गेले, ती गार्बेज जाल्या. आमचे म्हणजे हो देवाचो खंय ना खंय एक तुम्ही देवाचो एक तुम्ही इन्सल्ट केल्लो आसा. ही गार्बेज तुम्ही थंय व्हरून तुमकां जर ती गार्बेज म्हणून खबर आसलेली जाल्यार तुम्ही ताका देवळांनी व्हेलेत कित्याक, चर्चीन व्हेलेत कित्याक, ताका खुर्सा कडेन व्हेलेत कित्याक, मशिदींनी व्हेलेत कित्याक. हे तुम्ही सगळ्या गोंयकारांक आन्सर करपाची गरज आसा. आयज तुमकां मेन म्हणजे तुम्ही आज फ्रस्ट्रेट जाल्ले आसा. तसो तूंय जाल्लो आसा, तुजो कॅप्टन आहा पळय तोय फ्रस्ट्रेट जाल्लो. बेश्ट तुम्ही आयज फटफटतात फक्त. ते तुमकां खबर आहा आयज गोंयकारांक काँग्रेस म्हणजे कितें, ती काँग्रेसीचें अस्तित्व गोंयांत कितें आसा सगळ्यांक कळयलें आसा. गोंयानूय कळयलें आसा आणि सेंट्रल लेवलाकूय कळयलें आसा काँग्रेस अस्तित्व कितें आसा, काँग्रेसचो फ्युचर कितें, तो काँग्रेस काबार जाला ते तुमकां खबर आसा. म्हणून तुम्ही आता
जे लोक आयज सगळे आयज ऑप्शन म्हणून जे रेव्होल्युशनरी गॉन्साक पळयता आणि तांकां लोकांक खबर आसा की आयज गोंय जर साल्वार करतलो जाल्यार फक्त रेव्होल्युशनरी गॉन्स आणि लोक आयज आमचे कडेन डायवर्ट जाता, आमचे कडेन येता, हे तुमकां पळोवपाक जायना, तुमच्या पोटान दुखता. ताका लागून तुम्ही असले फालतू बेजलस स्टेटमेंट्स करतात. तुमकां जर कापस्ताद आसा प्रूव्ह करा. आणि तू जो म्हणटा पळय आम्ही जेन्ना स्पिकराचे जेन्ना इलेक्शन जाले तेन्ना आम्ही बीजेपीक हे केलो, वोट केलो. तुम्ही जो कॅन्डिडेट दवरलेलो डेप्युटी स्पिकराच्या पोस्टाक तो कॅन्डिडेट तुमचो खंय आसा हो तुम्ही पहिले आन्सर करा. तुमचो कॅन्डिडेट तुमच्याकडे आसा अजून? जावं तुमचो जो स्पीकर आहा तुम्ही जो दवरलो कॅन्डिडेट स्पीकर कॅन्डिडेट म्हणून तो तरी तुमच्या वांगडा आसा आयज? तुमच्याकडे कोण आसा आयज? तुमच्या लोकांक तुमची जी मॅनेजमेंट ऑर्गनायझेशन आहा पळय ते पयलीं सांबाळा. अशे जे फालतू स्टेटमेंट करता पळय ते मागीर कर. पयलीं तुमच्या घरान कितें चल्लां ते पळय, ते पयलीं घर सांबाळ. लोकांचेर बोटां मागीर दवर. आमचे कितें आमी पळयता ते गोंयकार पळयतले. गोंयकारांक खबर आहा रेव्होल्युशनरी गॉन्स म्हणजे कितें ती आनी आमचें काम कितें तें. आनी तूं म्हणटा पळय रेव्होल्युशनरी गॉन्सान कॉन्स्टिट्युएन्सीनी कितें काम केलां दाखोवपाचें. आमी काम केलां पळय तुमच्या नशिबान ना करपाक केन्ना. जे गोंयकाराचे मुद्दे आसात, जे आयज आमची गोंयची जे आयडेंटिटी क्रायसीस जाता, जे मायग्रंट्स येवन हांगा भरतात, इलिगल स्क्रॅप यार्डाक घालतात, कितकेशे इश्यूज आसा ते तेंची इलिगल वोटिंग कार्ड कॅन्सलेशनान घालपी फर्स्ट पार्टी म्हणजे रेव्होल्युशनरी गॉन्स. तुम्ही इतकी वर्सां असलेले गव्हर्नमेंट तुमचे, इतकी वर्सां तुम्ही व्हडले सो कॉल्ड स्ट्रॉंग कॅन्डिडेट म्हणटा. तुमच्या स्ट्रॉंग कॅन्डिडेटांनी कितें केलें? तुवें कितें केलें? तुवें स्वता कित्याक केलें? तुवें घातला केन्ना? तुवें केन्ना ह्या इश्यूर उलयला तर तुम्ही? तुमची घालपाची कापस तातूंत ना. कित्याक तुमचे पॉलिटिक्स चलतात हेंच्या जिवाचेर. ते तुम्ही घालपाचे आमी एक्सपेक्ट करूच शकता. ते तुमचे कडल्यान स्टेटमेंट तरी येता आयज हे इलिगलिटीज चलतात गोंयांत. आयज गोंय आमचे काबार करपाक उठला लोक आनी तुमी ताका भागीदार आसात. हेंचेर तुमचो काय आवाज ना. आणि आमकां तुम्ही विचारता आमचो ग्राउंड वर्क कितें काय? एक दीस यो टायम आसा जाल्यार आमच्या वांगडा एक दीस यो आणि पळय आमचे भुरगे दीस रात एक रुपयाची आशा धरनासतना कशे भोंवतात पळय ते पळय. तुमच्या भशेन पयशे मेळटा म्हणून आमी हेडे नाचनात आणि ते फालतू हे करिनात स्टेटमेंट. कोणी सांगलो उलय म्हणजे उलयलो म्हणून. तुमची लायकी ना रेव्होल्युशनरी कोणाक नांव घेवपाची. तुमचे आयज तुमकां आयज आतां हेच्या फुडें जितकी इलेक्शन जाता झेडपी जावं जाल्यार फुडली इलेक्शनां जावं गोंयकार तुमकां रावलो तुमचो जागो दाखोवपाक. एवरी टायम तुमकां दिसता तुमी लोकांक फटयतले, गार्बेज गेले म्हणटले, हे गेले ते गेले म्हणटले, आमी परत रिबिल्ड करता म्हणटले आमची पार्टी आणि लोक तुमचे परत एकदा लोकांनी एकदा चान्स दिवन पळयलो तुमकां. आतां कोण चान्स दिवपाचे? लोक इतके पिशे ना. सो फायनली लोकांक हांव इतकें सांगपाक सोदता की हे जे काँग्रेसीन आमकां सेकंड टायम फटयला आनी ह्या फावटी तर तेंच्यांनी आमच्या देवाक फटयला. आमकां न्हू देवाक फटयला. आमच्या आयज देवाचे फुड्यान शपथ घेवन आमकां तेंच्यांनी फटयला. तेचेर तांकां जर परत सपोर्ट करच्या पयलीं 10 फावटी चिंतात. कित्याक तेंकां ऑलरेडी ते पाप लागतलेच खंय ना खंय. तांकां दिसात आयज ते पयसो येयलो आमी गेले म्हणून जाले म्हणून सगळे. आयज तांचो दिगंबर कामत देवाची फकाणां मारता. आपणाक देवान सांगले म्हणटा तो डिफेक्ट ना म्हणून. आयज असले नालायक लोक आसात तांकां दिसता आयज पयसो म्हणजे आमी जाले म्हणून सगळे. पूण ती कर्मा जी आसा पळय ती केन्ना केन्ना भायर सरतली, केन्ना केन्ना हेंकां मेळटलें सगळें कितें मेळपाचें. हांव लोकां कडेन मागता हेंकां वोट करून आमी त्या पापान भागीदार जावया नाका. आमी वोट करतना खंय ना खंय चिंतपाक जाय. हेंच्यांनी लोकांक आयज हे फटोवपाक शकता, देवाक फटोवपाक शकता, एक कोणाकूय फटोवपाक शकता. सो ह्या पापान आनी भागीदार जावया नाका. शपथी घेतले, एफिडेविट घेतले म्हणून काय जायना. हेंच्यांनी फक्त लोकांचो विश्वासघात केला. सो मातशे विचार करा. फुडले खंयची जितकी इलेक्शनां येतली विचार करा आणि तुमचे मत दिया. आणि ह्या परत एकदा तुमकां पर्टिक्युलर सांगता की ह्या पापान हेंच्यांनी जे पाप केला पळय आमी जर हेंकां आयज वोट केले जाल्यार आमी खंय ना खंय त्या पापान आयज भागीदार जातले. सो हेचेर विचार करा आणि मागीर तुमचो जो एक सारको बहुमूल्य मत आहा तुमचे वोट आसा पळय तो मागीर त्या कॅन्डिडेटाक पळया, तेचे बॅकग्राऊंड पळया, तेची पार्टी पळया, तो तेची कॅपेबिलिटीज पळया, तेचे ग्राउंड वर्क पळया आणि मागीर ताका वोट करा. देव बरें करूं.